काढल्या आणि ही स्कीम काढल्या पळय न्हू ती खरोखर अत्यंत प्रभावी आणि बरी आसा. कारण सामान्य गरिबांचे गरीब लोकां कडेन जो पयसो डायरेक्ट जनधन अकाउंटांच्यान डिजिटली वयतलो तो खंयच आडकाठी येनासतना वयतलो आणि हेजो लाभ ग्रामीण भागांच्या प्रत्येक लोकांक जो कश्टकरी समाजात ह्यो 18 ज्यो कॅटेगरीज आसा तांकां मेळटलो अशें आमी ठाम आमकां आशा आसा. कित्याक ही स्कीम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बारीक लोकांक लागून आणि आमच्या मतदारसंघात तशेंच अख्खी दक्षिण गोंयान ही स्कीम आमी प्रभावीपणे राबोवन त्याचो बेनिफीट चडांत चड लोकांक दितले. देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यांनी 17 सप्टेंबर या दिसा PM विश्वकर्मा योजना ही स्कीम लॉन्च केली आसा आणि ती आमच्या गोंयच्या सगळ्या म्हणजे लोकांक मेळची. हाजे खातीर आज भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या आपापल्या आमचे जे बूथ आसा प्रत्येक मतदारसंघांनी त्या बुथांचेर सगळ्या अध्यक्षांक घेवन म्हणून सगळ्यांक घेवन ती स्कीम लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर प्रयत्न केल्लो आसा आणि ताचीच एक सावड्डी मतदारसंघात मी आज एक बैठक घेतिल्ली आसा. ह्या बैठकींतल्यान खरें सांगपाक म्हणजे ही योजना ही ते 18 कम्युनिटी सगळे हे केल्ले आसा. तातूंत तांकां सगळ्यांक म्हणजे जो धंदो आसा पारंपारीक धंदो आसा तो पारंपारीक आज्या कडल्यान पुता कडल्यान आनी फुडें अशें करून तो हे जाल्ले आसा पयलीं. तसोच ताज्या खातीर सगळ्यांक तो फॉर्म भरपाचे आनी ते फॉर्म भरता आसतना मागीर ताका 5 दिसांचें ट्रेनींग दिलें वतलें. ते 5 दिसांचें ट्रेनींग दिता तेन्ना पर डे तांकां 500 रुपीज स्टायपंड दिलो वतलो. कारण ही अशी स्कीम तांच्या तकलेंतल्यान आयली आणि एक सामके लोवर समाजाचे जे लोक आसात त्या लोकां कडेन आमकां म्हणजे तांच्या दारांक वचपाक आमकां एक हे मेळ्ळें म्हणजे एक प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हणजे त्या स्किमीच्या निमित्यान बाबा त्या प्रत्येक लोकां कडेन आमकां संपर्क सादपाक मेळटा आणि त्या लोकांक एक बरेंशें हेल्प मेळटलें. कारण भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदीन जेन्ना ही स्कीम हे केली तेन्ना बारीक लोकांचेच चिंतून ह्या स्किमीक आमी मोठो प्रतिसादय मेळटा आणि आमचे सगळे बुथाचे जे कार्यकर्ते आसात म्हणजे अध्यक्ष आसूं जावं शक्ती केंद्र प्रमुख आज तेंच्यांनी खरोखर तांची तोखणाय करपा सारकी सगळ्यांनी म्हणजे एक असो निर्णय घेतला की प्रत्येक बुथांचेर आमी कमीत कमी म्हणजे 18 कॅटेगरी ज्यो आसात त्यो एक 10 ते 15 तरी म्हणजे एक बुथाचेर आमकां हे कारीगर जे आसात तांकां बेनिफीट दिवन आमचे सरपंच जावं आमचे बूथ अध्यक्ष जावं आमचे शक्ती केंद्र प्रमुखान आज निर्धार घेतलेलो आसा आणि आज आमकां ताणें सांगलें आसा की ह्या स्कीम खरोखर बरी आसा आणि ह्या स्किमीचो आमी सगळेच लोकांक आमच्या कार्यकर्त्याक आमी मोठ्या प्रमाणात आस्पाव दितले.